नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक आयसावन सुरवात जाली. सुरवातेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खबराकारांकडे उलयतना आपले सरकार सगळ्यांक एकठांय व्हरून देशाची सेवा करपाची आनी लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करपाचे सत्र यत्न करतले अशें स्पश्ट केलां. देशांतले लोक विरोधकां कडल्यान बऱ्या पावलांची अपेक्षा करता आनी लोकशायेचो मान तिगोवन दवरपा खातीर विरोधी पक्ष लोकांच्या अपेक्षे प्रमाण वागतले अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है. अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी. विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है. करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया. 18व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन आयसावन सुरू जाले. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांनी सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. लोकसभेचे फुडारी आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यान पयलीं सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. प्रोटेम सभापती भर्तृहरी महताब हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सोपूत दिलो. तांच्या उपरांत सभापती वेंचणूक जाय मेरेन लोकसभेचे कारवाय चलोवपाक महताब हांकां मजत करपा खातीर नेमिल्ल्या अध्यक्ष मंडळान सोपूत घेतलो. भाजपाचे खासदार राधा मोहन सिंग आनी फागन सिंग कुलास्ते हांणी अध्यक्ष मंडळाचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. पण काँग्रेसीचे खासदार के सुरेश, डीएमकेचे खासदार टी.आर. बालू आनी टीएमसीचे सुदेप बंडोपाध्याय हांणी मंडळाचे वांगडी म्हूण सोपूत घेवपाच्या कारवायेंत वांटो घेवंक ना. उपरांत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, शिवराज सिंग चौहान, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जितन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंग, डॉ. वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, चिराग पासवान आनी हेर लोकसभेच्या वांगड्यांनी सोपूत घेतलो. ह्या सोपूत विधी कार्यावळीचे खाशेलपण म्हळ्यार खुबश्या खासदारांनी आपल्या मायभाशेन सोपूत घेतलो. उपरांत राज्य आनी केंद्रीय शासीत प्रदेशाच्या वर्णमाळे प्रमाण खासदार पदाचो सोपूत घेतलो. नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात केंद्रीय गुन्यांव फाट्यान हे विशीं FIR नोंद केल्या. शिक्षण मंत्रालयाच्या कागाळी वेल्यान ही कारवाय CBIन केल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिल्या. तशेंच ह्या प्रकरणात देशभरात दाखल जाल्ल्या केसींचेर पुराय चवकशी करपा खातीर आनी हाचे फाटले रचिल्ले कट सोदून काडपा खातीर CBI कडक पावलां उखल्ल्या. केंद्रीय गुन्यांव फाट्याचे पंगड वेगवेगळ्या राज्यांनी पावून थंय कारवायेक सुरवात केल्या. बिहारांतल्या पटना हांगा तशेंच गुजरातांतल्या गोधरा हांगा ह्या प्रकरणांतली चवकशी चालू आसा. विद्यार्थ्यांच्या फुडाराची राखण करपा खातीर सरकार सक्रीय पावलां उबारता अशें विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष M. जगदीश कुमार हांणी आकाशवाणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. नेट UG परीक्षे संबंधी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हालींच्या काळात घेतिल्ल्या पावलां विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचे जाप दितना तांणी सांगलें. देशांतल्या परीक्षांची विश्वास पात्रताय तिगोवन दवरपा खातीर फाटल्या कांय दिसांनी सरकारान जायतीं पावलां उबारल्या. तशेंच नामनेची तज्ञ आशिल्ली समिती तयार केल्या अशें तांणी सांगलें. देखिए, गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, UGC और सभी लोग हमारा मन में हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य के बारे में टॉप प्रायोरिटी हम दे रहा है. और ये एग्ज़ाम्स को हम
ट्रांसपेरेंट फेयर मैनर में कंडक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ब्रॉट आउट ए न्यू एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। जो अनस्क्रुपुलस एलिमेंट्स जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, इस लोगों को 1 करोड़ तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल तक जेल में रख सकते हैं। तामिळनाडूच्या कल्लाकुरुजीन सौर प्रकरणात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 57 पावला। सरकारी हॉस्पिटलांनी 156 लोकांचेर उपचार चालू आसा। मरण आयिल्ल्यांच्या भुरग्यांच्या नांवार एफटी करपाचें सरकारान थारायला। ताचे पयशे तांकां 18 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत मेळटले। ह्या घडणुके विशीं राज्यमंत्री डॉ. एल. मोरगन हांणी अदीक म्हायती दिली। The Indie Block, what they did, it's in very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55 persons are died. The Indie Block alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened the mouth or they didn't told anything about that incident. Our Nirmala Sitharaman madam is demanded the CBI inquiry. The CBI has to be inquire about that issue. The truth will come out who are all there involved in this incident. And also see our Prime Minister is always concerned about the Indian Constitution. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नव्यान ताबो घेतिल्ल्या केंद्रीय पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली। तांच्या बरोबर गोंय राज्याचे पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हजर आशिल्ले। गोंय राज्या विशयी ESA अधिसुचोवणी, रेंव उत्खनन, मीन येरादारी आनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हे विशीं चर्चा केल्ल्याची म्हायती आसा। बाणावले जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुके खातीरची मतमेजणी आयज जाली। हातूंत आम आदमी पक्षाचो उमेदवार जोझफ जीजस गाब्रियल पिमेंता हांकां 5,672 मतां मेळून जैतिवंत जालो। बाणावली जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काल मतदान जाल्लें। इतल्या मजगतीं सुकूर, कुडणे, बोरी, कुणय, केरी, वळवय, असोळणा, राशोल, सेरावलेम आनी शेळडेच्या 10 ग्रामपंचायत वॉर्डा खातीर पोट वेंचणुकेची मतमेजणी आयज जाली। सुकूर ग्रामपंचायत वॉर्ड 10 चेर सुभाष हळर्णीकर, कुडणे वॉर्ड 2 चेर श्रीकांत चिकणेकर, बोरी वॉर्ड 11 दत्तेश नायक, कुणय वॉर्ड 7 चेर प्रियंका गावडे, केरी वॉर्ड 3 चेर प्रदीप जल्मी, वळवय वॉर्ड 2 चेर सर्वेश नायक, असोळणा वॉर्ड 1 चेर वंदना बुधाळकर, राशोल वॉर्ड 5 चेर मीफा डायस, सेरावली वॉर्ड 2 चेर जुलिएटा गोम्स आनी शेळडे वॉर्ड 2 चेर स्वरांजली नायक जैतिवंत थारल्या। पारंपारीक बँड डीजे संगीताची साथ आनी पावसाच्या हजेरेन क्रिस्तांव बांधवांनी सांजाव परब मनयली। संत जॉन बाप्तिस्ट हांचो जल्मदीस मनोवपी हो सण सांजाव ह्या नांवान फामाद आसा। ह्या वेळार गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक बांयत उडी मारून आनी शारी भागांत कृत्रीम तळे उबारून तातूंत उडी मारून हो सण मनयलो। दर वर्सा 24 जूनाक मनोवपी ह्या सणात लोक तकलेर फुलांचो उपयोग करून तयार केल्ले कोपेल आनी गळ्यांत घुमट आनी फुलांचो हार घालून नाचत गाजत हो सण मनयतात। मिक्स जालो सगळं जालं आता मिक्स जालो जातले मायगोडान मागतले आता 10 वर्सां जाली 10 वर्सां माहीत जाली आतां म्हाका 10वीत पडले 6 वर्सां जाली। आयज कांय फरक ना। आता 15 वर्सां जालो हे कोत्ता आमी बरो कोत्ता। पयलो आमी बेश्टे व्हरून मागताले बाय, बेश्टे व्हरून मागताले बाय, बेश्टे थिंगा बाय हा थिंगा बेश्टे व्हरून मागताले। आतां भुरगीं कोत्ता, आतां आमी करिना, आतां भुरगीं कोत्ता सगळीं। एकूच आमचो सगळ्यांचो बरो आसा हिंगासर। T20 संवसारीक करंड क्रिकेट खेळान आयज भारत ऑस्ट्रेलिया पंगडा आड खेळटलो। अफगाणिस्ताना वांगडा हार खाल्ल्या उपरांत ऑस्ट्रेलिया पंगडा खातीर आयची मॅच म्हत्वाची थारतली। भारत आयज ह्या खेळान जिखलो जाल्यार सेमीफायनलीन आपलो जागो कायम करतलो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.